नमस्कार सगळ्या पत्रकार भावांक आमचो पाटकार फोंडचे पाटाचो एक वाडो आसा तेजे वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। पयले फावट म्हाका दिसता 20 वर्सां उपरांत आमी एक प्रेसाक आपयले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सोदता। कारण इतलेंच की गोंय सरकार गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आनी ह्या 60 वर्सां मनयतना गोंयांतल्या प्रत्येक मनशाक त्याचो मूलभूत अधिकार मेळचो ह्या खातीर सरकार वावरता आनी त्या खातीर जे सरकार दोतोर प्रमोद सावंताच्या अधिपत्या खातीर चलता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। कारण आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा जी प्रधानमंत्र्यान हाडलेली ती स्वयंपूर्ण गोवा अशी स्कीम तयार करून गांवांनी पावोवप। त्या भायर आतां सरकार तुमच्या दारी ही गांवांनी वचून प्रत्येक मनशाची जी समस्या आमकां दर फावटी सरकाराच्या दारान वयचें पडटालें, आतां सरकारूच आमच्या दारान येता। ही संदी साधून प्रियोवान म्हाका दिसता सरकार तुमच्या दारी आयला काय खबर ना, जर येवना आसत जाल्यार मुजरत दोतोर प्रमोद सावंता कडेन हांव विनंती करता, तुज्या कार्यकर्त्यांक जमता जाल्यार तुका सपोर्ट करपी आमचो जो आमदार आसा कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद बाब गावडे ताका हांगा धाडचो। फाटले 20 वर्सांक आमी हांगा कशी हाल काडटा ती जस्ट पळोवचें। फक्त इलेक्शना कडेन मतां मागपा खातीर येवच्या पयलीं मातसो हे जगता ते कशा पद्दतीन जगता, मनीस म्हणून जगता काय जनावरां म्हणून जगता हें मातशें पळयचें आनी तें गोंयभर कळचें म्हणून फेसबूक लायव्ह आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता। 20 वर्सां सावन आमी एक जागे खातीर वाटे खातीर झगडटा, कारण ही मूलभूत वाट 33/1 हो आमचो सर्वे नंबर जो विठ्ठल बाबलो नायक ह्याच्या हो भाटकार आसा ताज्या भाटान आमी 3-4 घरां आसा आनी बाकीचो वाडो आसा पळय ताका 33/1, 2, 3, 4 अशे वेगवेगळे आपले हें आसा सर्वे नंबर आसा। तितूर जवळ जवळ 16-17 फॅमिली रावता। त्या 16-17 घरां आसा, त्या घरांनी जवळ जवळ 23-24 फॅमिली आसा आनी त्या सगळ्या फॅमिलींनी बारीक मोठी जाणटी सगळीं धरून जवळ जवळ 80 ते 90 लोक ह्या गांवांत रावता। पूण वयल्यान रस्त्या वयल्यान जर सकयल येतलो जाल्यार आमकां वाट ना। तुमकां पत्रकारा कडेन मागता की तुमी वतना आमची वाट पळोवची। गोंय जेन्ना स्वतंत्र जाता पळय तेन्ना आनी गोंय जेन्ना आमकां मुखार व्हरपाक आमचो प्रधानमंत्री आमचो देश महासत्ताक करपाक सोदता, आयज हांगा जर एमर्जन्सी आयली, समजा कोणाकूय कितें जालें जाल्यार एक एम्बुलन्स ताच्या दारान पावपाची आसता। ती पावतलो जाल्यार ह्या 90 लोकांच्या घरा कडेन पावपा मेरेन एम्बुलन्साक वाट ना। समजा हांगा आयज पर्यंत कोणाच्या घराक उजो लागलो ना, पूण यदागदाची जर घराक उजो लागलो जाल्यार एक फायर ब्रिगेड हांगा पावतली जाल्यार ताच्या खातीर पर्याय ना। समजा कोणूय मेलो तेजे मड्याक व्हरपा खातीर दोग जाण मनीस लागता तिरडी व्हरपा खातीर। ती तिरडी व्हरपाक कशी रस्त्यार पावोवची पडटा। तुमी जाय जाल्यार हांव फट सांगता जाल्यार पत्रकारांनी वचून मुद्दम ती वाट पळोवची। चवथी गजाल, दुर्दैवान हांगासर लुळो पांगळो कोणाच्या घरान जल्माक येवना। हांगा लुळो पांगळो जल्माक येवप हें पाप, कारण हांगच्यान जर ताका रस्त्यार वचपाक जाय ताच्या खातीर गाडी हाडपाक जाय जाल्यार तो हांगा जगपाक शकना। अशा परिस्थितींत समजा संडास सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न, कितलेशे संडास भरता आनी भरतकीर मागीर त्या भितर वता ती खाली करता जाल्यार तेजी गाडी आसता ती खाली करपाची, ती गाडी हांगा पावना। सो ह्यो मूलभूत हांव म्हजें एग्जांपल जाता, म्हाका 1.5 वर्साचें बाय आसा, ताका वयल्यान जर सकयल हाडटलो आनी पावस जर पडटा आसत जाल्यार एका हातीन ताका धरून सत्री धरून आवय कडेन किंवा दोग जाणांक चलपाक मेळना। अशा तरेच्या परिस्थितीन आमी हांगा दीस काडटात आनी फाटल्या 20 वर्सां आमी झगडटा। तुमकां एक हें दिलां, हांवें पत्र दिलां। 2001 आमी एक निवेदन दिल्लें पंचायतीक निवेदन दिलें सगळ्यांच्यो सायनी बिनी घेवन। पंचायतीन ग्रामसभा जाली, ताज्या उपरांत ती केस मुखार गेली, बिडिओन जाली, मामलेदारान हियरिंगां जाली। मामलेदारान हियरिंग जातकीर ताणें जे पार्टी आसा ताणें एडवोकेट आमचे कडेन शक्य नाशिल्लें कारण आमी पयशाकार न्ही। ती मागीर फुडें डिपार्टमेंट ऑफ पंचायतीक गेली आनी थंय म्हाका दिसता डिमोलिशन ऑर्डर आयिल्ली। पूण ताका फॉलोअप करतलो जाल्यार कोण तरी थंय आमचो प्रतिनिधी जाय आशिल्लो, जावं तो आमदार जावं तो पंच जावं सरपंच कोण तरी जाय आशिल्लो, पूण तें जालें ना आनी तें तशेंच उरलें। आनी ताज्या उपरांत मागीर थंय जे तुमकां दुसरो एक पेज दिल्या त्या पेजीचेर तुमकां कळटा एक घर प्लॉट आसा, प्लॉटांतल्यान प्रत्येक आमची घरां जी आसा आदल्या आमच्या 100 वर्सां पयलीं जेन्ना घरां बांदलीं आनी आयजूय तो कायदो अस्तित्वान आसा, जेन्ना घर बांदता सायडीक तुका 3 मिटर सोडचीच पडटा। हो कायदो हो आमकां संविधान अधिकार दिता तो 3 मिटर सोडपाचो। हांगा आमची सगळीं जी घरां आसा पळय ती 3-3 मिटर वाटो जागो सोडलेली आसा।
पूण जे एक पार्टी आसा जी वयर जे घर आसा उबालदीन डायसाचें ताणें कितें केलां, ताणें भाटकारा कडच्यान जागो विकतो घेतलो अशें म्हणटा तो, ताजी सेल डिडूय आसा. पूण ताणें कितें केलां, ती वाट कट केल्या आनी 1 मिटर वाट दाखयल्या, 1 मिटर वाट दाखयल्या आनी आपणें तुमकां ती वाट सोडल्या म्हणून आमकां हें. हांव सरकाराक आनी तमाम जे हें आसा पळय अधिकारी तांकां विचारपाक सोदतां, आयज पर्यंत खंयच्या सरकारान एक 30 जेन्ना प्लॉट घेता कोणूय किंवा प्लॉट विकता, वाटे सकट प्लॉट विकपाचो अधिकार कोणाक आसा काय, कायदो आसा काय? जर कायदो ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी आमचो आमदार आसा, आमदारा कडेन जायना जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री आसा, ताणें भितर पडचो आनी चवकशी करची. बाबा ही जागा जी विकल्या वाडकारांक ती जागे सकटूच विकल्या, जी विकती घेतल्या तेणें जागे सकट ती घेतल्या काय कितें? हो कायदो आसा काय तो आपल्याक जाय तसो कायदो मोल्ड करता आनी पंचायतीक हाती कडेन धरून आपल्याक जाय तशें आमकां प्लॅन दाखयता? तो तुमी पळोवचो, ताजेर वेवस्थीत चवकशी करची. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलें कारण इतलें की 4 टर्म जाले. पयलो विश्वास सतरकर आशिल्लो तेन्ना सुरू जाल्ली, ताणें तर काना मनार घेतलेच ना. ताज्या उपरांत दिपक ढवळीकर आयलो आनी हांव पर्सनली सांगता, दिपक ढवळीकराक हांवें एकाच कंडिशनाचेर सपोर्ट केल्लो 10 वर्सां खातीर, म्हाका फक्त वाट करून दी म्हणून. पूण 10 वर्सां दिपक ढवळीकरान काडली पूण ताजे कडेन वाट जाली ना. मागीर ऑब्वियसली तेजी फाट सोडची पडली आनी गोविंद गावडे कडेन आमी सपोर्ट केलो, हांवें पर्सनली सपोर्ट केलो आनी गोविंद गावडेकूय सांगलें मातशी ती वाट मातशी जाग्यार घाल म्हणून. गोविंद गावडे फाटल्या म्हाका आतां 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी ताका पंचायतीन आपयल्लो आनी अशें आयकूंक आयलें आमचो एक पंच मेंबर आसा दिगंबर तारी, ताणें अशें म्हटलें की ज्या पार्टीन ही वयलो जागो विकतो घेतला तो तयार आसा दिवपा खातीर. पूण कशें आसा, ह्या वाटे खातीर हांवें खूब झगड्यो केल्या, कारण हांव झगडेकार म्हणून, कारण जेन्ना कोणूय कसल्या गजालीक कितें हक्क मागपा वयता तेन्ना झगड्यो जावच्यो पडटा. आनी एंटनी किंवा उबालदिनाच्या फॅमिलीच्यानी म्हजें पर्सनल कसलेंच वायट पडना. आमी फक्त वाटे खातीर तेन्ना झगडप, कारण गाडी आसा ती वाटेक केन्ना केन्ना दवरपाक प्रॉब्लम जाता, ताजें बार आशिल्ल्या कारणान थंय सगळी तांच्यो गाडयो पार्किंग आसा, अशें 2-3 फावटी झगड्यो जाले. हें जर सोडलें जाल्यार आमचे कडेन कसलेंच दुस्मान पडना. हांव विनंती करतां, जर दिगंबर तारी किंवा आपलो आमचो आमदार किंवा आमदारा कडेन जायना जाल्यार मागीर मुख्यमंत्री मध्यस्थी करची. ही मध्यस्थी करपाची सामकी गरज आसा. अदरवायज हें कांयच जालें ना जाल्यार मागीर आमी कोर्टान वचून ती मागीर वर्सांची वर्सां रोखडून मागीर आमी मेल्या उपरांत केन्ना तरी भुरग्यांक मेळटली, पूण मेळटली. पूण आतां जर आमचे आवय बापूय जितो आसा तांकां जर वयर वतलो किंवा आतांची भुरगीं धाकटी भुरगीं आसा तांकां जर वयर पावतलो जाल्यार गरज आसा ती वाट क्लियर जावपाची. आनी ज्यो हांवें गजाली सांगल्या, एम्बुलन्स जावं किंवा फायर ब्रिगेड जावं कितें, ह्यो सकयल येतलो जाल्यार वाट जाय. म्हाका खूब हें दिसता की आमचो तेकुंचो गांव सावयवेरें सत्यवान शिलकार फाटलो म्हाका दिसता सरपंच आशिल्लो दिपक ढवळीकर जेन्ना आमदार. शिला म्हणटा तो एक गांव आसा, सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता, शिला म्हणटा तो गांव आसा ज्या गांवांत केन्ना आमी चिंतून नाशिल्ले रोड थंय पावतलो म्हणून. पूण तांणी फुडाकार घेवन कॉम्प्रोमायज करून कोणा कडेन पांय पडून रिक्वेस्ट करून अधिकारान घेवन तो जागो थंय हें केलो. अशा तरेचें प्रतिनिधित्व आमकां जाय आशिल्लें. पूण दुर्दैवान आमचे पंचायतीचें दुर्दैव म्हणया, आमचें दुर्दैव म्हणया, आमकां असले प्रतिनिधी मेळना. म्हणून आयज हो संदीचो फायदो घेता प्रशासन तुमच्या दारी. दोतोराक हांव विनंती करता, तुका जमता आसत जाल्यार मुजरत येवचो हांगासर आनी निमाणें सोंपय. तुमकां जाय जाल्यार हांव तो हें ओपन करून दाखयता. तुमी तुमी पत्रकारांनी हें करूं येता. हो मातसो पडलो ते पळय, हो तुमकां दाखयता. हो ही जी वाट आसा आनी हांगा जें शेत आसा, हांगच्यान आमच्या गांवांतल्यान जी वाट गेल्या ती शेताक कनेक्ट जाल्या. आनी हांव दोतोराक एक दाखोवपाक कित्याक सोदता की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून जें मिशन सुरू केलां, शेतां जी आमची पडींग पडलेली पळय ती तो उज्जिता अवस्थेक हाडपाक सोदता. पूण कितलींशींच शेतां आमचीच न्ही, अख्ख्या गोंयभरची पडींग उरल्या कारण तांकां एक्सेस ना. मशीन व्हरतलो कितें व्हरतलो एक्सेस ना. समजा ही वाट जर जाली जाल्यार निदान हांगा ट्रॅक्टर तरी पावतलो. कारण आमी फाटल्या दिसांनी पंचायतीन जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना वळवयसून आमच्या दारा कडेन हाडपा खातीर तयारी चलताली. इतलें पयसलें करच्या परस तुमी जर ही आमची वाटेचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो आनी हो वाटेचो प्रॉब्लम सॉल्व जावं येता. कारण जो भाटकार आसा,
ज्या भाटकाराची ही अख्खी जमीन आसा, फक्त तो ताणें एक तो विकतो प्लॉट घेतलेलो तो सोडलो जाल्यार भाटकाराक ह्या आपल्या जमनीन येवपाक वाट ना. सो अशें आसा जेन्ना पार्टिशन त्या पार्टीन करपा खातीर मुखार सरले तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट केलें. हांव सचिन नायकाचें घर आसा तेज्या प्लॉटान, मागीर दुसरो उपिचें घर आसा. आमी तिगांनी ताका ऑब्जेक्ट केलो आनी ताका सांगलें की हेका पार्टिशनाक आमकां ऑब्जेक्शन घालपाक मेळटा आनी आमी आतां बरें ताका ऑब्जेक्शन घालून दवरलेलें आसा. सो आमच्या शिवाय तें पार्टिशन आमच्या परमिशनान तितून आमचो भाटकार आसा. कारण भाटकार म्हणून आपल्याक जर सकयल वचपाक जाय जाल्यार आपल्याक वाट जाय न्ही, त्या वाटे खातीर भाटकारूय आमच्या बरोबर आसा. हांव विनंती करता जमता आसत जाल्यार एंटनी किंवा गोविंद मध्यस्थी, कारण आमी तुमचे कडेन उलोवपाक येना. तुमच्याच बऱ्यापणान तुमकां जर मनीस म्हणून आमकां हांगा जोगोवपाचें आसत, तुमकां दिसता आसत ही वाट सोडची बऱ्यापणान जायना जाल्यार तुमच्या सरकारच्या मध्यस्थीन सरकार तुमच्या दारान म्हणटा पळय तेन्ना आमच्या दारान येतना आमचे सुख सोयी मूलभूत अधिकार आसा, मूलभूत गजाली आसा पळय त्यो पावयात. निमाण्या सगळ्या हुजीर एकूच सांगता, 5 म्हयन्याचेर इलेक्शन आसा. फाटले आमदार जावन गेले, नवे आमदार येवपाचे आसा. तांकां विनंती करता तुमी धमकी समजा, विनंती समजा, कितें करा जो पर्यंत ही वाट तयार जायना हांगासर एक्काय पार्टीच्या कार्यकर्त्याक दारान उबे करून घेवचे ना. हांव सगळ्या हुजीर हेंच्या हुजीर सांगता, एकट्या सुद्दां मनशाक आमच्या दारार जो पर्यंत ह्या वाटेचो सोक्षमोक्ष लायना, चवकशी करिना, उपकार करून मतां खातीर येवं नाका. आमचे मूलभूत अधिकार पयलीं आमकां दिया. सरकार तुमच्या दारान म्हणटा पळय त्या दारान सरकाराक धाडा, तुमच्या अधिकाऱ्यांक धाडा. कोण फटयतालो 20 वर्सां आमकां फटयले काय फाटीं दवरले काय हे आमदार जे जावन गेले तांच्या कानार भलत्योच गजाली पावयल्यो. त्या खातीर व्हिडिओ हांवें लायव्ह केला. गोविंद गावडेन पळोवचो, हांगा चवकशी करची. गोविंद गावडे कडेन जमलें ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तुमी येवचे, कारण हांगा कलाकार आसा. आमी जग फुडें काडपाक मुखार सरल्या, पूण आमी आमचो गांव अजून आमी सुदारपाक पावना. अपेक्षा करता हें इलेक्शन येवच्या आदीं 4-5 म्हयने आसा, तुमी येवचे, ह्या वाटेची चवकशी करची आनी खरेंच कितें कोणाचेर अन्याय जावपाक, जे कोणी विकतो घेतला ताचेरूय अन्याय जावपाक नाका. आनी आमी परत एक फावट कोणाचेंच कन्स्ट्रक्शन मोडिनासतना ही वाट जावपाक शकता. तुमी पळोवचें. एज अ पत्रकार म्हणून हे जर कोणेच लक्ष घेतलें ना जाल्यार तुमी त्या लोकां मेरेन पावचें. आनी निमाणें सांगता, जर ह्या सरकारा कडेन जालें ना जाल्यार संदीप निगोयो परतो हांगा उबो रावपाक सोदता, दिपक ढवळीकर उबो रावपाक सोदता, RG मेंबर येवपाक सोदता, तृणमूल काँग्रेस हांगासर येवपाक सोदता, आप येवपाक सोदता. हांव ह्या सगळ्या लोकांक विनंती करता किंवा NGOंक विनंती करता की एज अ मनीसपणाचे नदरेन हे जे 90 लोक रावतात तातूंतले आमी प्रतिनिधी स्वरुपान हे सगळे आसा, तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर तुमचे कडेन कितें शक्य आसा जाता तितलें दिवचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां जर आमची कितलीशींच वाड्यावयलीं बायलां आसा, भुरगीं आसा, तांकां जर प्रश्न विचारपाक जाय, तांच्या मनान कितें कळकळ आसा जाल्यार तुमकां जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार विचारूं येता. देव बरें करूं.